दया करून सगळ्यांनी तुमची बसका घेवची. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. जेसूची ही उतरां एका ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज आपणावंक साबारांक प्रेरण जावंक पावल्यांत. मोगाचें न्हू, जेसूचें ल्हान फूल लिसियाच्या सांत तेरेजान देवाचें राज जोडूंक आनी सांतीपणाच्या पावंडाक पावोवंक सोदून काडिल्ली वाट भोव सोंपी आनी सादी जावन आसा. हिस्स ती ल्हान वाट. आज आमी ल्हान फूल तेरेजाच्या सांतीपणाचो शतमानोत्सव आचरसूंच्या संदर्भी तिच्या वर्त्या देण्या पासत देवाक अर्गां पाठयता. सांत तेरेज 20व्या शतमानांत देवान विंचून काडिल्ली नावार्दीक सांतीन. 1925 मेच्या 17 तारीखेर पापा पियूस 12व्यान तिका शांतीपणाचो कुरव दिलो. हांव सगळें सर्ग संवसारार बरें करूंक करसितलीं म्हणल्यार सांत तेरेजाच्या उतरा प्रमाणे आज तिच्या आध्यात्मीक जिणेचो प्रकाश सगळ्या संवसारार फांकला. 1873 जानेराच्या 6 तारीखेर फ्रांसच्या लिझियांत आवय झेली गुरीन आनी बापूय लुई मार्टीन हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी तेरेज निमाणी जावन जल्माली. जेसूच्या खतखत्या मोगान भरलेली तेरेज आपल्या 15 वर्सां प्रायरस कार्मेल कॉवेंताक भरती जावन जेसूच्या मोगा पासत कश्टांच्या आनी प्राजिताच्या जिविताक ती वेंग मारता. दिसपरते ल्हान ल्हान साक्रिफीस करून साक्रिफिसाचो जेलो देवाक ती भेटयता. देवाच्या मोगाचेर अखंड भरवसो दवरून हर एक काम संपूर्णकायेन करून देवाक ती मानवता. कार्मेल कॉवेंताच्या वनंदी भितर ती आसल्यारी मिसांव गांवांत वावुरच्या सर्व मिशनरी पासत ती सदांच मागतली आनी तिच्या मागण्या आनी साक्रिफिसा वरवीं साबार आत्मे बचाव करूंक ती शकली. अशें आज ती सगळ्या संवसारार मिसांवाची पात्रोन जावन नावाडल्या. 1997 ऑक्टोबराच्या 19 तारीखेर पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान तिका पवित्र सभेची दोतोर म्हूण पासारल्या. ल्हान फूल तेरेजाचें मोटवें जिवीत आम्हा सर्वांक प्रेरण जावन आसा. आपापल्या चलत्या जिवितांत देवाचो आनी पेल्याचो संपूर्णपणी मोग कर शांतीपण आपणावंक साध्य म्हूण तिची जिणी आमकां रुजू करता. आज आमी तिच्या मानाक अर्गां बलिदान भेटोवच्या ह्या संदर्भी सर्गार तावन गुलोबाचो शिवोर आख्या इगज मातेचेर आनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या दियेसेसीचेर वतून दी आनी आमी सोमेस्त शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक तिची मजत मागुया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सरपददार देवा म्हणून तुमकां भाव भयणी वायट धरून आनी बरें सोडून तेंच्या इतलीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, तुमचो बरो अपराध त्या पासून जावन संसार मरी सगळ्या युद्धांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी श्रेष्ठ लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना.
सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आज लातेरान महामंदिराच्या समर्पणाचे मीस आमी भेटयता. सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागोवंक आज आमकां उलो आसा. प्रार्थुया. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलेल्या जिव्या फातरांचे तुजे महिमेक एक सस्नीक बिडार तूं तयार करताय. हे परी सर्गींचे जेरुसलेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विश्वासी परजा वाडत तूं वसो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पंदतावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळतलें, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडें करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेक वळतलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यान इंच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवटाशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळून अरबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यान पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तांतूं भोंवतात ते सगळे जिवंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक व्हांवता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जिवंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाची फळां दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावचीं नात आनी ते केदींच फळावीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक ताचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. ताचीं फळां कानाक आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. तिचे वाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. तिचे वाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या देव समसो आसरो आनी आमचे बोळ कश्टाकांताच्या वेळा तो समसो खरो आधार. भूमी जाल्यार हालोन पडो पर्वत दोंगर दर्यान कोसलोन पडो पूण आमी पेयेवचे ना. एक आसा तिची वाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे.
एक नाही असा तिचे वळ देवाच्या शहरात संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर ते हालात कशे. दीस उदेतानाच देव येतात ताचे कुमके. एक नाही असा तिचे वळ देवाच्या शहरात संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराची कामां. प्रितुमेचेर देका ताणे केल्ली अजापां. एक नाही असा तिचे वळ देवाच्या शहरात संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक नाही असा तिचे वळ देवाच्या शहरात संतोष हाडतात. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. साम पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाचें शेत ताचेंच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कुरपेसरी जावन एक म्हायतेवंत आनी खरबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता. पूण आपूण कशें बांदता ते विशयंत हर एकलो सत्राय घेवं. कित्याक येदोळूच घाल्ले ते बुनादे शिवाय दुसरी बुनाद कोणाच्यानी घालूंक नजो. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर आसा म्हूण तुमी नेणांत. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले. व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुमाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकडांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाटावकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा तें हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तोवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उडास आयलो. जुदेव तोवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयेन. ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उडास आयलो. तोवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लातेरान महामंदिर मातेर et caput आवय आनी मस्तक समेस्त पवित्र सभांचें, समेस्त इगर्जेचें म्हणून तिका आपयतात. पापसाहेबाचें कातेद्राल आनी रोमाचें विकारियेट अशें केंद्र, थंय तावन आमकां सर्व तराचे आदेश तशेंच जोगती शिकोवण्यो लाभता. हें कातेद्राल वा आतां बाजिलिका, पापाल बाजिलिका पैकी 4 बाजिलिका पैकी एक, सर्व बिस्पांनी पापसाहेबाक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार ह्या बाजिलिकाकी वचून मीस भेटोवन येवंक आसा. कित्याक ही बाजिलिका इतली नावार्दीक आनी गरजेची आनी कित्याक इतका आवय आनी मस्तक सर्व देव मंदिरांचें म्हणून आपयतात. कॉन्स्टंटायन रायान 313 इसवेंत क्रिस्तांवांक आपलें धर्म पाळोवंक स्वतंत्र दिल्या उपरांत रोमांत हें थळ ताका दोतीचें देणें जावन आयलेलें पापसाहेबाक ताणें ओपसून दिलें. पापसाहेबाक एक निवास बांदी जाय थंयसर आनी तशेंच
एक व्हड देव मंदिर बांदिचंय म्हणून कॉन्स्टंटान रायाची आशा आसली आनी अशें ते आशा जारी करूंक 326 इसवेंत देवाचें हें मंदिर ही व्हड बजिलिका भोव पवित्र सडवणदाराक समर्पण दिवन समर्पीत केल्लें. शतमानां उतरल्या उपरांत ही बजिलिका परत आनी परत नवीकरण जावन हाका सान जुआंव बावतिस्ताक आनी एक ताचो पात्रोन कसो भेटोवन दिलें 10व्या शतमानांत आनी 12व्या शतमानांत परत सान जुआंव एवंजलिस्ताक ताचो आनी एक पात्रोन कशें परत समर्पण केलें. तवळ तवळ जाल्ली बदलावण आनी ताच्या सांगाता नवे नवे प्रत्येक जावन आत्मीक संगती ह्या चिंताप देवशास्त्री चिंताप ह्या बजिलिकाक एक विशेष मोल दितात. बजिलिकाच्या एका कुशीन एक व्हड जैत बॅप्टिस्ट्री आसा, ह्या पवित्र स्नान दिवचें थळ आसा आनी थंयसर भितर सरून लोक पवित्र स्नान घेवन बाजिलिका भितर रिगताले आनी देवाक आपलें संपूर्ण समर्पण करताले. ही बॅप्टिस्ट्री आजून आसा आनी ही बाजिलिका आमकां एक सगळ्या पवित्र सभेचें दर्शन दितात. भितर गेल्यार आपोस्तलांच्यो व्हड जैत इमाजी थंयसर आसात आनी आमकां उलो दितात देवाच्या पवित्र सभेचो मोग करूंक आनी तांणी खंयच्या रितीन मरण वेंगलेंगी ती हातेरांय तांच्या त्या इमाजी सांगाता दाखयल्यान जाल्ल्यान केद्या व्हडल्या त्यागान पवित्र सभेचो मोग तांणी केलो गे म्हणलें आमकां थंय समजता. ह्या बाजिलिकांतच तावन 5 व्हडले सिनोद सभा वा कावन्सिल्स जाले आनी पवित्र सभेंत आयिल्ले वांकडे शिकोवणेचे विरोध सारकी शिकोड हांगा तावन दिल्ली आनी इतर आडळत्या सांगाता राजवडके सांगाता हांगा तावन ओप्पंद वा सल्लो केल्लोय आसा. पाप साहेबाचें कथेद्राल वा लातेनाची बाजिलिका साईब सडवणदाराक साल्वादोराक भेटयलेली आनी आमची ती आवय आनी आमची शिक्षकी तशेंच मस्तक पवित्र सभेचें म्हणून वा इगर्जेचें म्हणून आमी समजता. पाप साहेब 14व्या शतमाना पर्यंत थंयसर रावले. उपरांत पाप साहेब तवळच्या काळाची परिस्थिती पळोवन तुमी चरित्र जाणात तवळू पाप साहेब अविज्ञानाक गेलो फ्रांसाच्या आनी ताच्या उपरांत सुमार तेंप अविज्ञानानच उरलो. थोड्या तेंपा उपरांत फाटीं रोमाक आयिल्ल्या वेळार पाप साहेबांनी लातेरानांत रावच्या बदलाक वातिकानांत रावूंक मोन केलें. लातेरानाची स्थिती बरी नातल्ली आनी नवीकरण करूंक परत आदेश लाभलो. पाप साहेबा मारिफात नवीकरण जाल्ली बाजिलिका आज सोंपता. तरी आदली सभाय ना म्हणटात. कित्याक भोवशा पाप साहेब थंय रावना म्हणल्याक गी ह्या पाप साहेबाचें घर वा थंय निवास ना म्हणल्याक आमी नेणाव, पूण तरी आदली विशेष सभाय आसली म्हणून आमकां सांगता चरित्रां. बाजिलिका वा इगर्ज कित्याक जाय आनी कित्याक ती आवय, कित्याक ती एक शिक्षकी, कित्याक म्हळ्यार थंय एक केंद्र आसा बाजिलिकांत. ताचें केंद्र आल्तार आनी ह्या आल्तारीचें केंद्र येवकरिस्त आनी हे येवकरिस्त भेटयतात लोकां सांगाता. लोकूच क्रिस्ताची कूड, देवाची परजा क्रिस्ताची कूड. ह्या क्रिस्ताच्या कुडीक ही आल्तार आरावन धरता. आज आमी कशीं बसल्या आल्तारी बोवारी हें आमचें केंद्र आनी हर एका इगर्जेंत ह्याच प्रमाणे आमी बसता. प्रत्येक जावन आल्तारा बोवारी आनी येवकरिस्ता बोवारी आनी आमची जिणी आत्मीक जिणी थंय तावन मांडून हाडटा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आल्तारीचें दर्शन
देवळाचें दर्शन एजेकियेला जाल्लें आनी त्या देवळाच्या थळांतावन बुन्यादी पात्रांतावन मुळांतावन उदक व्हाळचें एजेकियेलान आयकलें आनी तें उदक खंयसर व्हाळून येता आनी कितें सकट नवीकरण नवसण हाडटा म्हणून आमी आयकलें. गालिलेयाक तें उदक गेल्ल्या वेळार थंयसर जिव्हाळ जिवसाण मासल्यो नितळ उदक पूण थंय तावन तें उदक मुखार वचोन आराबाक देंवन मेल्ल्या दर्याक गेल्ल्या वेळार तें मिठांत बदलता आतां बळयत आसतना. पूण एजेकियेलाचें दर्शन हो मिठाचो सागोरी तो बदलूंक शकता देव. कोण हें मंदीर नाश करता गी ताका देवूच नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच तें मंदीर. मनशाची कूड देवाचें मंदीर आनी ह्या मनशाच्या कुडीक देवाचें मंदीर म्हणून वलावंक आमकां शिकयलां जेजून आयच्या वांजेलान. मोडा हें देवळ आनी तिसऱ्या दिसा हांव तें परत उबारतलो. जेजू उलयल्लो आपल्या कुडी विशयांत म्हणून जुवांव एक शारो बरयता. आमची कुडी जेजूच्या कुडी बरीच देवाचें मंदीर देवाचें तेंपल तें नितळ सांबाळूंक निस्कळपणांत तें जगोवन दवरूंक शेगुणांनी पवित्र करूंक देव आमकां दाराळ अवकाश दिता. साक्रामेंत देवाचें उतर आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्त समुदाय आनी हेर साबार अवकाश आमकां दिवन देवान हें मंदीर नितळ सांबाळूंक आमकां उपाव दाखोवन दिल्यात. थोड्यांनी ते बऱ्या तरान गळशिले. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजान तें भोव बऱ्या तरान गळशिलें. 15 वर्सांच्या प्रायर आतांच्या काळार सादारण 9वी-10वीची प्राय त्याच काळार तिका समजलें जेजूचें तें व्हडपण देवाचें व्हडपण आनी आमी मनीस कितले ल्हान गे म्हणून देवा मुखार आनी कितलो चड मोग देव आमचो करता गे म्हणून आनी हे ल्हान ल्हान वाटे मारी फात आपली जिणी नितळ सांबाळूंक. तिचे धर्मान तिच्या भाग्यवानपणाक लागून तिचो बापूय लुई मारतें जेलिंगेरी तिचे आवय संपूर्ण कांय जोडतात. एका काळार ती कोवेंताक गेल्ली तोय याजाक जावंक गेल्लो पूण जिवितांत देवान तांकां तें भाग फावो करूंक ना. तरी ही दोगांय म्हणटाली खंय आमकां देवाक तावन जायतीं भुरगीं आमी जोडी जय आनी सगळ्यांक आमी देवाच्या सेवेक धाडी जय म्हणून. 9 जाणां भुरगीं चेरके भुरगे सकट सरले चेडवां भुरगीं सगळीं कोवेंताक गेलीं आनी तांतली एकली सांतीण आमची आयची आनी एकली सांतीण जावच्या स्थितीर ह्या वाटेर आसा म्हणून आमी आयकता. आवय बापाय सांत जालीं आनी ऑक्टोबरान 2015 इसवेंत त्या सिनोद सभे वेळार कुटुंबाच्या सिनोद सभे वेळार पापा फ्रांसिसान तांकां सांत म्हूण पासारलें. मोगाच्या भवनांनी भयणीनो एकल्या मारिफात केदें व्हडलें बदलावण जावंक साद आसा. एकल्यान देवाची खुशी समजल्यार आनी जारी केल्यार एकल्याचो प्रभाव कितलो पडटा गे म्हणून आमी ह्या एका मनशांत एका स्त्रियेंत समजूं तें ल्हान फूल ही ल्हान वाट आनी तिच्या आत्म्याची काणी द स्टोरी ऑफ माय सोल आमकां दाखोवन दितात. आमी कशें नितळ निर्मळ देवाक मानवचें मंदीर जावचें म्हणून ही पवित्रताय सदांच दवरूंक ह्या जिव्या मंदिरांत देव आमकां फावो करून दिवन मागी. आमचो भावार्थ उसारया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एकाच समया जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर कळा आदी बापातावन जल्माला
देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो करो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचेर सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी आमकां अणभवेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पावसला ताका ताका घुसार मारलो ताणें कस्मरान सोंसले आनी ताका आनीक पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गा चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तो निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रभा देवरवी तो उलयलो पवित्र आनी कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमचो देव आमचो कितलो मोग करता गे म्हणून जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज समजल्ली बापायच्या हातांत विशय घेवचें मन तिचें आसलें तसलेंच मन आमचें आसून सर्गी बापा लागीं आमची मागणी उबारया. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी बळान नवसरलेले जिवीत जियों आनी देवाच्या उतराची गोडसाण परजेच्या काळजांत घालूंक सदांच तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. विविध धर्मांक पाळणे जावन आसच्या आमच्या भारत देशांत आमची संस्कृती आनी धर्माक गौरव दिवच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची निस्वार्थ मनोभावान सेवा करच्याक तांकां सेवेच्या मनोभावान बर म्हूण आमी मागता. निराशेंत आनी कंतीन जियेतल्यांक तरातराच्या पिढीन संपडलेल्यांक पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारी गटाय आनी बोळ हो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या देव मंदिरात तावन आत्मेक फायदो जोडून समुदाय बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. कार्मेलीत संतीन जेजूचें ल्हान फूल भगेवन तेरेजाच्या संतीपणाच्या शताब्दीचो संभ्रम चलयत आसतना तिणें दाखयली ती सादी वाट मोतीन दवरून आमचें जिवीत बऱ्या शेगुणांनी सोबोवंक आनी आमकां दिल्लें मिसांव पंथाक पावोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. तुजेर भवार्थ दवरून हांगासर मेजा भोंवती एका कुटुंबा भाशेन सांगाता आसच्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरांचेर खरो भवार्थ दवरूंक आनी तुज्या उतरां प्रकार शेगुणाची जिणी जियेवन एकवटृता करूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. जी आमच्या काळजांत आसात आमी उसारूंक ना ती तूं जाणाय तांकांय तुजो आदार लाभय आनी आमी कितें जोडूंक जाय तें आमकां तुज्या कृपेन आमकां दी. तूं जो जें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Bye.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान आमच्या सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमची बेटवणी मानून घे आनी ह्या सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोवचो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर, थंय तूं बिडार करून रावताय आनी अगणित उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यानी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणयेच्या परजळान फांगते तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदिर तूं बांदून हाडताय. आमीस तें तुजें महिमेचें जिवें मंदिर मातये फातरांच्या मंदिरांत तुजे विंचलेले परजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी तांबा नासतना तिका पवित्रतायेन वाडयता आसाय. अशें हे जेजूचे पतिणेक हिशोब नातलेल्या भुरग्यांनी संतोश परीत जाल्ल्या आवयक सर्गींच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परचा तूं जमयत आसाय. देखून बापा आमी कलतेपणी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. तुझे
बापा आमचे सडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणासो ताज्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडणे आसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक कोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागीवंत आंकवार मारयेच्या बागीवंत जुजेच्या तुज्या बागीवंत दोर्मदुतांच्या बाळका जेजूच्या बागीवंत तेरेजाच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साखरा लियो आमच्या बागीवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कन्नवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतेंत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुचलेल्या बुशिता तशी आमची पाटकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. आमचे
संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी सुम्याचे म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्यान म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या कानान कानान बोस आमकां उरपे देण्यान भर आमकां उरपेस गवाय गवाय कर आमकां सर्गी सुखा सुखाक पाय आमकां Work your dumb, the moon, the
देवा बो मोगाळ बापा ह्या संवसारात जियेतले तुजे पवित्र सभेक सर्गींच्या जेरुसलेमाची तुवें खुणाक करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे महिमेच्या निवासांत भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसा. मोगाच्यानो जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस हिच्या सांतीपणाचो शतमहोत्सव आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारी वर्त्या दाबाज्यान आचारिलो. इतली व्हडली सांतीन देवान आमकां फोव केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी दिनवास पाठोवया. ह्या संभ्रमाक प्रधान याजक जावन येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन बरें चिंताप शर्माद्वारी आमकां दिल्ल्या आमच्या मोगाळ अदीक मणादीक पिटर पॉल सल्डाना हांकां तुमच्या सुमेस्तांचे नामी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कार्मेलीत प्रोन्शल बाप सिल्वेस्टर सोजू, आमचे वेपिस्कोपल विकार डेनियल वेगस आनी तशेंच फादर वॉल्टर डिसोजा हांगाचे विगार हांकां सगळ्यांक दिनवास. व्हडा संख्यान सबार याजक हांगा आयल्यात. डिएसिसीचे तशेंच रिलिजियस याजक आमचे संगी येवन हे मिसाचें बलिदान तांणी अर्पिलें. तांकां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फादर वॉल्टर हांगा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक अनुमती दिल्ली मात्र न्हय, बगार हें सगळें बऱ्या तरान मांडून हाडचे खातीर ताचो पाठिंबो आनी तशेंच तांची सुचना ताणें दिल्यांत तांकां प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा हांव. भोव सोबीत तरान गायन केल्ल्या गायन पंगडाक आनी तांचें मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर ऑल्विन सिक्वेरा, फादर दी फर्नांडीस हांकां सुमेस्तांक आमचे दिनवास. मीस जाल्लेंच मोगाचेनो आमी सगळ्यांनी सेंट आग्नेस कॉलेजीच्या सेंटिनरी ऑडिटोरियमाक वेचें. थंय पयलें तुमी बेजमेंटाक वसा, थंय कापी आनी फळार तो आसतलो 5 वरार सादारण या. आनी त्या उपरांत 5:30 वरार आमचे कार्यक्रम आराम जातले. आनी तें 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम 2nd फ्लोरार आसा आनी थंय दोनी कुशींनी वॉशरूमाय आसात. देखून तुमी 5:30 वराच्या पयलेंच थंय पावचें. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. याजक भाऊ आनी वेस्टिंगाक सॅक्रिस्टीक वेतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. हे मागण्याचें घर आपणाक भेटोवच्याक, हे मागण्याच्या घराचो उगडास करच्याक सर्गा प्रितमेच्या रसनारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यांत सर्गींच्या देण्यांनी तो तुमकां बरो. शेकान शेक प्रितमेचेर शिंपडलेलीं आपलीं भुरगीं एक कुटुंब घडून एकठांय जावची म्हणून देवा बापाची खुशी आपलें जिवें मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण तोच बाप तुमकां सगळ्यांक करूं. पत्काच्या सर बांदपासांतले देव तुमकां सोडूं, तुमचे भितर बिडार करून संतोशान तो तुमकां बरो आनी सांता भक्तां सांगाती आपल्या सुखांत सदां काळ जियोंक तोच बाप तुमकां सगळ्यांक व्हरूं. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूच्या
सभेचे कुरसळे किरणां पवित्रत्वाचे गरज निर्वाण जेसूच्या ल्हान फुला तुझे खातीर आज देवाक काम दिता भाग्यवान सांग तुजी दोळ्या मुखार धरून परमेशाची वाट रात संपता भाग्यवान सांग तुजी दोळ्या मुखार धरून परमेशाची वाट रात संपता आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले आपाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.